गोंयभर खवदळ पडिल्ल्या जमीन बळकावपाच्या केशीत एसआयटीन मुख्य आरोपी रॉयसन फर्नांडिसाक अटक केल्या। आरोपीच्या प्रॉपर्टी नंबर आणि सेल डिडांची एक्सक्लुझिव्ह माहिती प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या। ह्या डॉक्युमेंटाप्रमाण आरोपी रॉयसन आणि ब्रांका फॅमिलीच्यो कथित प्रॉपर्टी हणजुडा 9 मालमत्ता 34,800 चौखंड मीटर, आसगावा 22 मालमत्ता 20,825 चौखंड मीटर, बाद्या 59,276 चौखंड मीटराच्यो 22 मालमत्ता, पर्रा 13,175 चौखंड मीटराच्यो 7 मालमत्ता, रेईश मागूस 23,000 चौखंड मीटराची 1 मालमत्ता, सगळे मिळून सुमार 1,30,375 चौखंड मीटराच्यो 61 मालमत्ता। ह्यो मालमत्ता फक्त बार्देजांतल्या 5 गावांतल्यो। एसआयटीच्या सूत्रांनी दिल्ल्या माहितीप्रमाण आनीकूय गावांनी ताणे सुवात बळकायल्या म्हूण आरोप। आता पळोवया रॉयसनान विकिल्ल्या कथित प्रॉपर्टींची एक्सक्लुझिव्ह डिटेल्स। आसगावा 7 कोटी 86 लाखाची 7,800 चौखंड मीटर सुवात विकल्या, बाद्या 5 कोटी 5,75,000चे 7,225 चौखंड मीटर सुवात विकली, पर्रा 1 कोटी 8 लाखांची 1,800 चौखंड मीटर सुवात विकली, वट्ट 13 कोटी 99 लाख 75,000ची 16,825 चौखंड मीटर सुवात विकली। हेच केसीकडेन संबंधित अनेक एक खबर। बार्देजचो मामलेदार राहुल देसाय आड जमीन बळकावपाच्या 2 केशींनी कागाळ नोंद झाल्या। एसआयटीच्या सूत्रांनी दिल्ल्या माहितीप्रमाण राहुल देसायाचे ह्या प्रकरणातलो मास्टर माइंड रॉयसनाकडेन संबंध आशिल्ले म्हूण दुबाव। ताणे त्या कारस्थानात वांटो घेवन बनावट डॉक्युमेंट वापरून प्रॉपर्टी नावार करपाक मदत केली म्हूण आरोप। प्रकरणाची चौकशी चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि मुकेश कुमार।